दिवचलेच्या सरकारी इश्कोलांत भुरग्यांक जाय तसो शिकोवपी स्टाफ ना। ते भायर नितळसाणीचेर लक्ष घालपाकूय योग्य मनीस ना। शाळेची इमारत मोडकळीक पावल्या। हाचेर हुस्को म्हण पालक शिक्षक संघान शाळेच्या प्रशासनाक निवेदन पत्र भेटयलां। त्या भायर हाची एक प्रत राज्यपाल, मुखेलमंत्री, शिक्षण संचालकाक दिल्या। 30 ऑक्टोबर मेरेन शाळेचें काम खंय पावलां हाचो सविस्तर लेखी पुरावो दिवचो म्हण मागणी पालक शिक्षक संघान केल्या। ना तर फुडल्या परिणामाक तयार रावपाची शिटकावणी दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। हे काम कित्याक दवरला, कित्याक आयज ते बिल्डिंगेचे बारीक बारीक स्लॅब जो पडटा वयल्यान थंय भुरगे बारीक भुरगीं शिकतात, ते डॅमेज जावं शकता भुरगीं। फाटल्या वर्सा 310 स्टुडंट आसले, ह्या वर्सा 274 स्टुडंट आसा। अशें मोठे स्ट्रेंथ असलेलें हें स्कूल आसा, प्रायमरी स्कूल अशें गोंयांत खंयच ना। एक वर्स जालें आतां सरकारा कडेन वचून येता की सरकार म्हणटा हांवें टेंडर काडूंक ना, फाल्यां दुसरे फावट परत गेले ना, हें काडलां तें काडलां, पण एक्झॅक्ट जालां तरी कितें आनी कोणाक लागून उरता। आयज टिचर शिक्षक आमच्या कडेन खूब कमी आसा। 8वीचें परमिशन आमकां मेळ्ळें पण आमचे शिक्षक ना। हो जो फावंडेशन स्टोन घालून आतां जवळ जवळ 1 वर्स जालें पण अजून कांयच हालचाल केल्ली ना। ह्या पालकांनी आमकां सांगलेलें आसा की तुमी जाय तो स्टेप घे, आमी सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतले, इतलें आश्वासन आमकां दिल्लें आसा। सांगपाक खूब वायट दिसता। गेली 10 वर्सां आमी शाळा इमारत जावची म्हणून सरकार कडेन हेलपाटे घालता आतां इलेक्शन स्टंट म्हणून कोनशिला समारंभ हांगासर जालो। कोनशिला समारंभ जाल्या पासून आयज पर्यंत शाळेची प्रगती खंय पावल्या, काम कित्याक हाडलां हे स्थानीक आमदारा कडेन उत्तर ना, शिक्षण खात्या कडेन ना। अशा वेळार आमी संभ्रमावस्थेन आयले पालक। 30 तारीख पर्यंत आमी मुदत दिल्या, 30 ऑक्टोबर पर्यंत सरकाराक, की ह्या हेतून आमकां शाळेक जाय ते शिक्षक आनी शाळेचें काम खंय पावलां, कित्याक रेंगाळ, हेचो सविस्तर लेखी खुलासो आमकां दिवचो। आनी ते जर ना जालें जाल्यार आतां दिवाळीच्या सुटये नंतर शाळा सुरू जातली त्या पयल्याच दिसा आमी रस्ता रोको करतले। त्या आदी गांवांत एक निशेध फेरी काडटले विद्यार्थ्यांक घेवन सगळे पालक, असो ठराव घेतलेलो आसा। आनी तेजी प्रत आयज आमी भाग शिक्षण अधिकाऱ्यांक सुपूर्द केल्ली आसा शिक्षण खात्याक दिवपा खातीर। आनी तेची प्रत जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी डिचोली, राज्यपाल गोवा राज्य, मुख्यमंत्री तथा शिक्षण मंत्री आनी स्थानीक आमदार हांकांय तेज्यो प्रती दिल्यो वतल्यो। आनी आतां तरी कितें तरी ताबडतोब हेचेर कारवाई जावची अशी आमची अपेक्षा आसा। आनी ना जाली जाल्यार फुडल्या परिणामाक सरकार पूर्णपणे जबाबदार आसतले। आनी खुबश्यो शाळेच्यो समस्या, शाळेक सफाई कामगार ना, येदी व्हडली शाळा, टॉयलेटीच्या वासान भुरगीं शिकता आमची। एक सफाई कामगार पार्ट टायम आसा, तेन्ना सफाई कामगारांच्यो मागण्यो आमच्यो आसा त्यो मान्य करच्यो। सगळे मागण्यो ज्यो आमच्यो आसा तेजें निवेदन आमी दिल्लें आसा। दारू दुकानां 12 बंद, 12चेर बंदी आयली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान तातडीन तेजेर पर्याय काडलो, 12 चालू केली। खाजगी शाळांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर, तांकां अनुदानां चारपा खातीर हें चल्लां काय कितें? सरकारी शाळा सोंपोवपाचो एक षडयंत्र, कारस्थान सरकार करता काय कितें असो संशय आमच्या मनान येवपाक लागला। आमच्या शाळेचें काम बेगीतल्या बेगीन जावचें इतकेंच मागता आमी। ही जर आमची निवेदनां पास जायना जाल्यार 6 तारखेक स्कुलाची गेट ओपन आसतली, पूण भुरगीं भितर आसची ना।